This program is supported by GeoMart. GeoMart saves both time and money. सगळ्यांक येवकाराच्या स्पेशल कार्यक्रमात गोंयभर सध्या टॅक्सीचो विशय आसता आनी सगळे टॅक्सीवाले गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स ज्यो गव्हर्मेंटान आतां सजेशन ऑब्जेक्शनाक ओपन दवरल्या तेका सगळे जे टॅक्सीवाले आहा ते ओपोज करपाक लागले आनी ते घेवन ते प्रत्येक आमदारा कडेन वयता आपल्या एरियेंतले आनी तांकां ते ओपोज करा म्हणून सांगता. हेजेरूच आमी टॅक्सीवाल्यांची बाजू जाणून घेवपा खातीर येयले आनी आमच्या वांगडा योगेश गोवेकर म्हटल्यार तुमी एक्चुली चड वळखचे ना कारण ताका मुगेंबो म्हणून सगळे वळखता आनी ह्या विशया जे टॅक्सीचो विशय सद्या चालू आहा तितून मुगेंबो खूश ना. सो आमी तेच जाणून घेवपा येयल्या मुगेंबो आनी टॅक्सीवाले कित्याक खूश ना. योगेश भाई सगळ्यात पयलीं येवकार तुमकां आमचे कार्यावळींत. नमस्कार. टॅक्सीची जी ॲप एग्रिगेटर जे आहा पळय कॅब एग्रिगेटर पॉलिसी आहा हेका टॅक्सीकार अशें तूं तें नेल अशें ओपोज कित्याक करपाक लागले? बेसिकली आमी ती पॉलिसी ओपोज करता पळय गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर गायडलायन्स 2025 आमी एग्रिगेटर ओपोज करता. सो आमकां एग्रिगेटरच नाका नाल्यार पॉलिसी हाडपाचो प्रश्न येना न्हू. आतां एग्रिगेटर ओपोज कित्याक करता आमचो कशें आमचे कॉन्सेप्ट जो आहा बिजनसाचो तो बेसिकली डिफरंट गोंयचो जो आहा तो. आमी हांगा आतां ट्युरिजम जेन्नाच्यान गोंयांत चालू जाल्ले 70s बी ट्युरिजम चालू जाल्ले तेन्ना आमच्या जे पळय आमचे आदले पुर्वज तेंच्यांनी हो बिझनस चालू केल्लो. कोण तरी आपले लुना भाड्याक दिताले जावं आपली घरां भाड्याक दिवन खोपीन रावप आनी तशें आमी ट्युरिजम चालू केल्लो. आतां हांव इतके लागींच्यान सांगूंक शकता कित्याक की आय बॉर्न इन 1981 हांगा वागातोर ह्या गांवांत अंजुना गांवांत ज्या गांवांच्यान ट्युरिजम चालू जाल्लें पळय थंयसरल्यान. सो हे ट्युरिजम कसो हांगा गोंयांत वाडला तें आमी लागींच्यान पळयलां आनी ट्युरिजम वाडटना आमची इकॉनॉमी कशी वाडल्या. आमची जे ट्युरिजम स्टेक होल्डर आमी म्हणटाय आमकां जावं हे जे गांवांचे जे ट्युरिस्ट येना फुडें जे गांवांच्या लोकांची इकॉनॉमी कशी वाडल्या ती आमी आयज पळयल्या. तुमी हिप्पीच्या टायमाच्यान पळयता. हिप्पीच्या टायमाच्यान पळयता आमी. दारिद्र्य म्हणजे कितें तें आमी पळयलां आनी जेन्नाच्यान ह्या धंद्यान आमी येयल्या जे गोंयकार जावं जे कोस्टल बेल्टाक आहा ते येयल्याक आमी पळयलां की बाबा तेंची स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग कशी वाडल्या. आमी सारकें क्लोजली पळयलां. जेन्नाच्यान म्हाका तरी समज आहा तेन्नाच्यान सर फूल हिप्पी कल्चर इटलियन जर्मन लोक म्हणजे 90s बी मागीर इज्रायली लोक रावले. ट्युरिजम गोंयांत आमी असो वाडला आनी आमी वाडयला. आतां विशय कसो आहा जेन्ना आमी शिकताले तेन्ना सुद्दां शिक्षण करताले तेन्ना सुद्दां आमकां खबर आसली की आमी जगता कशें तें. आतां जॉयंट फॅमिली आसल्या कारणान आमकां शिक्षण जालें कशें तरी आमी युनिफॉर्म नासतना पिनके युनिफॉर्म घालून स्कुलाक गेले जावं शूज नासतना अर्दें वर नील डावन रावले आनी मागीर क्लासीक बसले म्हणजे अशें करून आमचें शिक्षण जालां. सो आमकां खबर आहा कितें ट्युरिजम आनी ट्युरिजमान आमकां कितको सपोर्ट केला. आमकां आमचे ऑल ओवर कोस्टल बेल्टाक च्या लोकांक आनी गोंयकारांक कितको सपोर्ट केला इकॉनॉमिकली तें आमी सारकें क्लोजली पळयल्या. आतां आमी जेन्ना पळय कॉलेज सुद्दां करताले हांव डन माय ग्रॅज्युएशन आय पास आउट इन 2001 तेन्ना सुद्दां आमकां खबर आसली आमी खंय तरी लोकांच्यो टिव्याशी कायनेटिकी दुखलो व्हरून भाड्याक घेवप आनी तेजी कितें मेळटा तेजेर आमी दीस दुखला. बेसिकली ट्युरिजम चालू जालो आनी बिझनस स्टार्टेड म्हणजे रेंट बायकीचो बिझनस चालू जाल्लो गोंयांत. सो आमी हे क्लोजली पळयल्ले आनी आमकां कशें दिसतालें की जर आमी ह्या धंद्यांचेर वयर सरल्या नाल्यार हो धंदो आमच्या फुडल्या पिढीच्या हातीन उरपाचो आनी इकॉनॉमिकली ग्रोथ तेंची जावपाची अशें आमी चिंत्ताले. कित्याक आमी आयज सेल्फ एम्प्लॉय म्हणटाल्या भुरग्यांक खंय तरी एज्युकेशन जायना फुडें जॉबा मेळना. ते जर वचून आमदारा कडेन भीक मागच्या पेक्षा जावं आवयचे भांगर विकून कोणाक 15-10 लाख रुपया दिवन जॉबा लागच्या पेक्षा खंय तरी गाडी घेता आनी आपलो धंदो वेवसाय करता. आमचो कॉन्सेप्टूच तसो कित्याक आमी वयर सरल्या. जेन्ना पर्यंत टॅक्सी हाडल्या आयंदरी सो तेन्नाची हे धंद्यान म्हाका उपाशी म्हणून दवरूंक ना. सो बेसिकली कशें आहा ह्या धंद्यान आमकां सगळें दिलां. सो ह्या धंद्या कडेन आयज आमी अभिमानान रावूंक जाय. ह्या धंद्या कडेन म्हाजो तरी इमोशनली टच आहा म्हणून ह्या धंद्या कडेन हांव आसा अजुनूय. आतां आमच्या हांगर हॉटेलां येयली लास्ट 5-10 वर्सांनी हॉटेल लॉबी हांगर वाडली. सो आमच्या भुरग्यांनी कितें केलें एज्युकेटेड भुरग्यां मोस्टली आतां आमच्या ह्या फिल्डान ग्रॅज्युएशन जाल्ले भुरग्यां म्हाज्या घरान सुद्दां म्हाजे चुलत भाव बीकॉम केल्ले शिकलेले एज्युकेटेड इंजिनियरींग केल्लें सुद्दां बट ते हॉटेल येयना फुडें गांवांत तेंच्यांनी आपआपली टॅक्सी हाडल्यो आनी वेवसाय करपाक चालू केलो. कोण स्वता ड्रायव्ह करूंक लागलो जावं कोणी ड्रायव्हर दवरलो बट असो वेवसाय चालू केलो ते खंयसर तरी आमदाराच्या फुड्यान भीक मागपाक गेले ना की बाबा आमकां जॉबाक लाय म्हणून. सो हो धंदो जर आयज आमी गोंयकाराच्या हातीन दवरूंक जाय जावं आमी सेल्फ एम्प्लॉयड करूंक जाय भुरग्यांक एज्युकेटेड यूथ आहा तांकां
नाल्यार हो धंदो आमच्या गोंयकारांच्या हातीन उरोंक जाय म्हणून आमी एग्रिगेटर आयज ओपोज करता. पण तुम्ही म्हटले हे टॅक्सीन केन्ना तुमकां उपाशी दवरूं ना. दवरूंक ना. एप कॅब एग्रिगेटर येयलो जाल्यार तुमी उपाशी कशे पडटले पडटले. आतां पळय कशे विशय कसो आहा, एग्रिगेटर वॉट इज एन एग्रिगेटर? एग्रिगेटर इज अ कमिशन बेस्ड प्लॅटफॉर्म. सो आमी जोडपाचे आनी एग्रिगेटराक कमिशन कित्याक दिवपाचें? पळय कशें आहा, खुबशी लॉट ऑफ चॅलेंजीस आहा देर. हो धंदो एग्रिगेटर येयना फुडें सोंपपाची कंडिशन आहा. लॉट ऑफ चॅलेंज. टेक्निकली आय एम नॉट सो स्मार्ट की तुमकां एक्सप्लेनूय करपाक. आमची बाकीचे टीम आहा, आमची भुरगे आहा, ते तुमकां एक्सप्लेन करूंक शकतले वाय वी आर ओपोजींग एप बेस्ड टॅक्सी. बट कशें आहा, सरकारान कितें तरी रिजॉल्व करपाक इश्यू 2018 गोवा मायल्स हाडले. तो इश्यू रिजॉल्व जावंक ना टॅक्सीचो, तो वाडत गेलो. लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाली. वयता जर आमचे भुरगे कॉन्सेप्ट कसो आसता, आमचे भुरगे प्रत्येक हॉटेला फुडल्यान 30 जाण 40 जाण क्यूआक रावता. क्यू सिस्टमान भाडें मारता. आयज जर हॉटेल फूल आहा नाल्यार 2 दिसांनी गाडी सुट्टा. हॉटेल जर कमी लोक आहा ना 3 दीस 4 दिसांनी गाडी सुट्टा. आनी मदींच खंय तरी एक एग्रिगेटराची गाडी येता, एप बेस्ड टॅक्सीची गाडी येता आनी ती मदींच भाडें व्हरता. सो थंयसर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाता. आमी जर सुद्दां सांगूंक सुद्दां गेले तांकां बाबा भाडें व्हरनाका कित्याक आमचे भुरगे क्यूआक आहा, नाल्यार तूं हाडून काड ती तुजी क्यूआक लाय आनी तूं भाडें मार म्हणून. इतकेच गोश्टीक लागून वाद जाता. वाद सुद्दां जायना, सांगले सुद्दां न्हू नाल्यार पुलीस येता आमचेर एफआयआर घालता. एनसी जावं 151 सेक्शन लायना फक्त डायरेक्ट एफआयआर घालतले जाता. हिस्ट्री शिटर जाता मागीर. मागीर कितें आमी म्हणजे बेजिकली कशें आहा, हांव सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ कोण हांव बिझनस करतालो, काम करतालो, केन्ना खंयसर केस येनासली. गोवा मायल्स येयल्ल्याक हे प्रोटेस्ट एजिटेशनाक लागून हे अशे सीन जाल्ल्याक आमचेर केशी जाल्ल्यो. केशी जाल्या आनी केशी आयज अशें जाल्या की आमचे हिस्ट्री शीट सुद्दां काडले. तुमी पयलें आसतलो बोवाळ जालो कळ्ळें तुका. आनी हिस्ट्री शीट काडल्या आनी सरकार कितें करूंक सोदता, आतां कोण कोण आवाज उठयता तेजो आवाज बंद करपाक प्लॅनिंग चालू आहा. ओके, काल ट्रान्सपरन्सीची गजाल तुम्ही वाद म्हटले पळय न्हू, ते वाद आहा ते गोंयच्या टुरिजमाक बॅड नेम दितात. तुम्ही तुमच्या हक्का खातीर झगडटा म्हणटा, पण बॅड मेमरी घेवन टुरिस्ट वयता, इंडस्ट्रीक बॅड नेम मेळटा. सो खंय तरी लुकसाणूच करता न्हू. ते सरकारान पळोवंक जाय न्हू. आतां ट्रान्सफरींगच्या जे नांवार आमचो धंदो सोंपोवप दॅट इज अनफेअर. तुमकां ट्रान्सफरन्सी जाय, ट्रान्सफरन्सी दवरा. तुमी मिटर हाडल्यात, हायकोर्टान गेल्यार तुमी मिटर हाडल्यात, मिटर लायल्या गाडयेक. आयज आमी मिटराचे एन्युअल 4652 फारीक करता, म्हणजे 4,500 ते मिटराचे फारीक करता. तुमी तो 3,000 डिवायस काडल्यात आनी आमच्या गळ्यान 11,500 घातलो. कोणाक कितले कमिशन गेले, कितें गेले तो आयज मुद्दो ना उरोवंक. बट जर तुमी जर तो मिटर घातले ना, तुमी पळोवंक जाय आसलें बाबा तेजेर तुमची वॉचूय आसूंक जाय आसलो मिटरा प्रमाणे चलता गाडी काय ना ती. आमीच नोटिफायड गॅजेटेड रेटी प्रमाणे गाडी चलयता टॅक्सी आमची आदी. खंयसर हे सगळें मीच जाल्लें, सगळे बश्टेर हे जाल्लें की आमी चोरता नागयता. दॅट इज तशें ना. तें कळ्ळें तुका. व्यवसाय करपाक सरकार कितें करता, आमचें नांव हांगा पिड्ड्यार करून आपली पोळसां भरपाचें काम चालू आहे सगळ्या गोंयच्यान. ओके, ट्रान्सपरन्सीचोच मुद्दो येयलो म्हणून कालू उलयतना तुमी मायकला कडेन गेल्ले तेन्ना ट्रान्सपरन्सी तुमी म्हणटा ट्रान्सपरन्सी जाय पण एप नाका. पण म्हाका दिसता एप इज द बेस्ट ऑप्शन न्हू ट्रान्सपरन्सी हाडपा खातीर. म्हणजे तेजे पेक्षा बरो ट्रान्सपरन्सी प्लॅटफॉर्म खंय आसूं शकता, कितें आसूं शकता? गव्हर्मेंट हॅव टू कम विथ सम मेकॅनिझम. न्हू आतां तेंचे मिटर हाडलेलो न्हू, सपोज ट्रान्सपरन्सी दवरूंक जाय ना. गव्हर्मेंट कम विथ एनी मेकॅनिझम. वी आर रेडी टू, बट नॉट एप. दिस इज नॉट फिजिबल. एप हांगर फिजिबल जावंक शकना. फिजिबल ना अशें म्हणटा. तुमचे प्रॉब्लेम्स म्हाका जाणून घेवंक जाय. तुमकां कित्याक फिजिबल? आतां कशें आहा, आतां आमी कशें कंपेर करता. एप खंय चलता? एप मेट्रोपॉलिटन सिटीत चलता. आमी भायर खंय गेल्यार एपा वयली टॅक्सी. भायर मेट्रोपॉलिटन वयता तूं. यू कॅन कंपेर मुंबय विथ गोवा. यू हॅव टू कंपेर गोवा विथ महाराष्ट्र, स्टेट बाय स्टेट. आतां महाराष्ट्रान वचत नाल्यार तो पुना आनी बॉम्बेच चालू एप चलता. इफ यू गो टू कोल्हापूर, इफ यू गो टू शिर्डी, एप बेस्ड टॅक्सी चलना न्हू. सो कंपेरिजन लोक कंपेरिजन कशें करूंक जाय. गोंयाक येयले टॅक्सीकार चोर, दॅट इज नो स्टोरी. कळ्ळें तुका. वी आर नॉट चोर जावं आमी माफिया न्हू. आमी आमच्या पोटाक लागून सेल्फ एम्प्लॉयड आमी धंदो करता. तुमकां खबर आमचो कॉन्सेप्ट धंदो करपाचो कसो. प्रत्येक हॉटेला फुडल्यान प्रत्येक स्टँडाचेर आमच्यो गाडयो आसता आनी प्रत्येक टॅक्सीकार हांगर आसता. आतां कशें विशय कसो आहा, हांगर आतां कितें कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान गाडयो एक्सेस जाल्ल्यो आनी गाडयो इजी अवेलेबल जाल्ल्यो. सो प्रश्न येना की बाबा तितून ट्रान्सफरन्सी धरपाचो. वी आर कॉम्पिटींग विथ इच अदर. आमी एक गॅजेटेड नोटिफायड रेटी प्रमाणे 50 रुपया कमी वयता आसता कित्याक म्हाका भाडें मेळोंक जाय म्हणून. बट असो न्हू की आमी लुट्टा नागयता असो विशय. चड करिना म्हणटा तुमी. प्रश्न कसो आहा, आतां कोणूय रातचो रावतालो भाडें मारपाक 3 4 एज पर नोटिफायड रेट 35% एक्स्ट्रा चार्ज करूंक शकता कायद्या प्रमाणे. तशें केलें सुद्दां तुमी एक्स्ट्रा चार्ज केले म्हणटा. कोण रातचो जागरण करतलो, क्लबा भायर रावतलो आनी ते भाडें मारतलो, 35% चार्ज केले एक्स्ट्रा जाल्यार दॅट इज एज पर गॅजेटेड रेट, रायट. पण उलोवप कशें जाता की तुमी तोंडां येता म्हणजे तुमी म्हणटा तुमी गॅजेटेड रेटा प्रमाण म्हणटा ते तोंडान सांगलेले प्रायस तेका काय हेजो पुरावो ना. एपार जसो पुरावो आसता तसो ना. गव्हर्मेंटाक येवन न्हू सपोज कितें
तांकां काडूंक जाय कितें मेकॅनिझम रेट चार्ट Transparency खातीर तुमचें सजेशन कितें? आतां आमचो मिटर आसलोच रेट चार्ट तेंच्यांनी मोदीत कितें केल्लो रेट चार्ट डिस्प्ले केलो अख्खे हॉटेलांच्या फुडल्यान बी तसो करात नाजाल्यार तुमी एक वेबसायट करात तेजेर तुमची रेट चार्ट आहा तो बाबा दाखयलो जाल्यार तुमी एक रेट चार्ट मॅन्डेटरी करा गाडीन डॉक्युमेंट्स जाग्यार कळ्ळें तुका जांगे स्कॅन करना फुडें कितें स्कॅन करूंक ना फुडें रेट दिसता तशें कितें करात न्हू तुमी एप बेस्ड टॅक्सी तुमी ट्रान्सफरन्सीच्या नांवार आयज गोंयचे धंदे तुमी सगळे सोंपयता आतां गायडलायन्स कशी आहा गायडलायन्स पळयत ना तुमी इफ यू गो टू दॅट गायडलायन्स गायडलायन्सा प्रमाणे सगळे भाशेचे एग्रिगेटर गोंयान येतले ओला उबर रॅपिडो ड्रायव्ह जी झुमकार सगळे येतले आनी कशो आसा कॉन्सेप्ट तेंचो की धंदे नश्ट करपाचे गोंयकारांचे धंदे आहा पळय ते सोंपोवपाची गजाली आहा आनी आमकां जाय कितें गोंयकारांचे धंदे आमच्या गोंयकारांच्या हातीन उरलेले कशें आहा जर आमी हे धंद्यार वयर सरूंक शकता जे काल पिनके कपडे घालून जर स्कुलाक गेल्लो मनीस आयज जर बिझनसमॅन जावंक शकता आनी जे उपाशी दीस काडलेले मनीस जर पोटभर जेवंक शकता तशी आमची फुडली पिढी जे सुशिक्षीत जे आतां भुरगे येयल्या ते तेंच्याय लायफ तशें जावंक जाय म्हणून आमी झगडटा कित्याक आमकां नाका सगळे आमी कितें आमी अंडर काम करपाक आनी आमी दारिद्र्य पळय कितें आहा न्हू गरिबी कितें आहा ते आमी सारकी क्लोजली पळयल्ल्या सो आमकां नाका आमची फुडली पिढी तरी ते दारिद्र्य रेशे खाली जावन गरिबीन जगलेले कितें एग्रिगेटर येयले न्हू हे प्रायवेट प्लेयर येयले जाल्यार आमचे सगळे धंदे सोंपतले गॅरंटेड धंदे सोंपतले कित्याक गोवा मायल्स येयले ते गोवा मायल्स इज नॉट सक्सेसफूल कित्याक ताका आमच्या टॅक्सीकार जॉयन जायना कित्याक जावंक ना आतां गोवा मायल्साक कोण जॉयन जाले विचारपाचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक न्हू कोण जाले गोवा मायल्साक जॉयन आनी कित्याक आमी गोंयकार जॉयन जायना ते हेकाच लागून जॉयन जायना गोंयांत सो भायले प्लेयर येतले अशें म्हणटा न्हू आनी सरकार वा इवन फ्यू MLAs वा लिडर्स म्हणटा की तुमी स्वताचेच एप कित्याक दवरिना म्हणजे भायलो कोण नाका एप जायत कित्याक तुमीच ओनर एप जायत कित्याक एप ब्रिंग्स बरी ट्रान्सपरन्सी म्हणटा कशें कितें आतां पळय आतां हे हॉटेला फुडल्यान आमची टॅक्सी आहा रेट चार्ट आहा तांकां दिल्लो ऑलरेडी ट्रान्सपरन्सी इज देर न्हू आमी केन्ना बाबा गन पॉयंटाचेर गाडयेन बसोवंक ना कोणाक बाबा यो बस इधर सगळे फोकाणाची गजाली इवन आमचो सीएम सुद्दां सांगता कितें फ्रॉम हियर टू इफ यू गो टू फ्रॉम गोवा टू दिल्ली यू हॅव टू पे 2000 रुपीज आनी फॉर टॅक्सी यू हॅव टू पे 3000 रुपीज आय डोंट नो हे सांगप रॉंग न्हू 2000 फ्लायट तिकेट मेळटा आनी तुमी हांगाल्यान 3000 रुपया चार्ज केल्यार कोण सांगता फ्रॉम हियर वागातोर चान्स धाकटी गाडी जर दाबोलीम वतली वी आर चार्जिंग 1800 रुपीज दॅट इज एज पर गॅजेटेड प्रिपेड रेट आहा पळय त्या प्रमाणे तुमी आतां बसतात खंयचे खंय आरोप कित्याक घालतात आरोप घातलो जाता आमचेर की कोणाक जर जाय हे प्रायवेट प्लेयर हांगा हाडून आपले कमिशनां भरलेली बेसिकली तशेंच चालू आहा न्हू आय एम नॉट पुटींग एलिगेशन्स ऑन आय एम नॉट पुटींग एनीथींग बट बेसिकली कितें चल्लां पळय तें तुमकां सांगता तुमचो आर्ग्युमेंट की टॅक्सीवाले ओव्हर चार्ज करिना जे 100% गव्हर्नमेंट रेट आहा ते त्या रेटा प्रमाणे वयता 100 मातशें ओवर सकयल खंयच्या ना खंयच्या टायमार जाता जावं सीजन टायमार जाता ओवर सकयल हांव कितें म्हणटा की सगळ्यो आमी चुकवाना अशें म्हणना आमी चुकता आसता थोड्योच गोश्टीक बट अशें न्हू की ते चुकता ताका लागून आख्खो धंदोच आमचो उद्ध्वस्त करपाचो आख्खे धंदोत आमची कॉम्युनिटी जे गोंयकाराच्या हातीन धंदे उरले ते उद्ध्वस्त करूं नाकात तुमी ट्रान्सफरन्सीक लागून दुसरो मेकॅनिझम हाडा एप बेस्ड टॅक्सी इज नॉट सोल्युशन आमचो कॉन्सेप्ट कसो आसा गोंयान कॉन्सेप्ट आहा हॉटेला फुडल्यान गाडी रावपाची कोस्टल बेल्टान आनी भाडें मारपाची क्यू सिस्टमी प्रमाणे कळ्ळें तुका थंयसर कोण मोस्टली एकलो कोण येतलो भाडें घेवन वतलो तशें जावंक शकना न्हू आतां टुरिजम जर गोंयान जाला टुरिजम जर आमच्या लोकेलिटीन जाला इट शूड बेनिफीट टू आमकांच जावंक जाय न्हू आतां साखळे मायनींग येयल्या साखळे ट्रक कार जावंक मेकॅनीक थंयसर चल्लेत आहा थंयसर आमकां व्हरोन थंय गाडी लावंक मेळना ना सीएमान फाल्यां स्टेटमेंट करपाचो की कोणाक व्हरोन साखळे मायनींग जायना फुडें गाडी लावंक मेळटली म्हणून कळ्ळें तुका तुमी हांगा केपें सावड्डेचे गोवा मार्साची गाडयो येतात हांगा पिकअप करता हांव तुका झोन वायज हांव कोणाक डिस्ट्रिब्यूट करना बट सांगपाची मुद्दो कितें आहा जंय पिकता न्हू ते पीक थंयसरल्या लोकांक मेळोंक जाय चड फायदो जावपाक जाय आतां टुरिजम जर आमी जर गोंयान हाडल्या आमी जर वाडयले आमचे जर पुर्वज आसले तेंच्यांनी जर घरान भाड्याक दिली तांकां कित्याक तेन्ना ती रिसॉर्टां आनी गेस्ट हावजां नासली आनी आपूण स्वता खोपीन रावले इन्कमूय जालो बट बेसिकली आमी ट्युरिस्टांची खंय तरी सोयी करून दिली आमी गोड सोय करून दिवंक ना आमचे कडेन घरा कडेन सायकल आसताली जावं लून आसताली ती आमी भाड्याक दिली हितून कितें बिझनस वाडलो टुरिजमूय वाडलें गोंयान पळय ट्युरिस्ट येताले तांकां आमी फेसिलिटी दिली जी पळय आतां शॅक्स जाल्या न्हू थंयसर आमचे आदले कोण आसले ते आमलेट पाव विकताले जावं नुडल्स विकून तांकां कितें पोटा पाणी तेंची सुविधा करताले आपल्या पोटा पाण्याची पळयताले म्हणजे टुरिजम अशें वाडलां आयज टुरिजम जर वाडयलें आमी आनी तुमी काडून दिल्लीकारांक दिवंक शकना न्हू जावं तुमी प्रायवेट प्लेयराक दिवंक शकना बेसिकली आमची झगडी ताका लागून जाल्ली आयज जर रॅपिडो गोंयान येयलो बारीक उलोवया रॅपिडो जर गोंयान उरले नाल्यार ते पायलट जो एक जात आहा पळय गोंयान आहा कळ्ळें तुका कम्युनिटी ती सोंपतली ती 100% सोंपतली कित्याक ते रॅपिडोचो कॉन्सेप्ट डिफरंट आहा तेजो थोडो स्टेक आहा तो स्विगी कडेन आहा फाल्यां स्विगीवाले हे प्रायवेट नंबराचे व्हेकल घेवन फाल्यां एप डावनलोड करतले भाडें मारतले आनी तेंचे कशें आहा रॅपिडोचे आनीक कॉन्सेप्ट आहा की रायड शेअरिंग म्हणजे तूं गाडी हांगा हाडून दी
आनी यू कॅन कलेक्ट दॅट बायक एट आरामोल. म्हणजे रेंट बायकीचो बिझनेस सोंपलो. गोंयांत बिझनेस कसो चालू जालो? हे टुरिझम चालू जालें तेन्ना पायलट तयार जाले, रेंट बायक तयार जालो, थंयसरल्यान टॅक्सी येयली, रेंट कार येयली. हे सगळे आमचे धंदे. हे सरकार आनी थोडे आमदार आमकां डिस्ट्रिब्यूट करूंक सोदता, बट हे सगळे धंदे आमचे. हे सगळे आमी सगळे जॉयंट आहा आनी हे सगळे आमचे धंदे. आतां तूं हांगर पळोवंक येत कोस्टल बेल्टार Q1 गाडी चलता, त्या प्रमाणे 2 दिसान 3 दिसान गाडी सुट्टा. बट आतां आमचे पोर्ट खंय चलता? पोर्ट चलता एक 5 आमच्यो स्कुटरी आहा, त्यो भाड्याक वयता म्हणून आमचे पोर्ट चलता. कॉन्सेप्ट कसो आहा? तुमी आयज ट्रान्सफरन्सीच्या नांवार तुमी आयज आमकां चोर म्हणून स्टॅम्प लावन हे धंदे काडून प्रायवेटायजेशन करूं नाका धंद्याचो. हे धंदे काडून भायल्या मनशांक विकूं नाका. हे धंदे आमच्या भुरग्यांच्या हातीन दवरात. आमच्या भुरग्यांक सरोनी सेल्फ एम्प्लॉयड जावनी वयर सरोनी ते गांवार भोंवच्या पेक्षा आमचे भुरगे पळय शिकतात ते गांवार भोंवच्या पेक्षा आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावता. ती करीत एप्रिशिएटींग गजाल. आनी तशें करात की आमकां खबर खरो अभिमान आहा ह्या धंद्या वयल्यान आमी वयर सरले म्हणून. अजून हांव लोकांक अभिमानान सांगता की आमचें शिक्षण जालें, ग्रॅज्युएशन जालें, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें, तरी पासून आमी धंद्यान आहा. टॅक्सीकार म्हणून अभिमानान सांगता. असो अभिमान दवरात भुरग्यांच्या हातीन. असो अभिमान दवरिना न्हू सरकारान जर आमकां जर दवरिना नाल्यार सरकार फाल्यां रडटलो. कित्याक हे पायलट बी आहा, रिक्षेकारांक तुमी रिवायव करूंक जाय. कळ्ळें तुका? हे रिक्षेकारान पायलटाचे गोंय हँड टू मावथ आहा. अशेंच चालू आहा हेंचें. ते बाबडे तरक्की करूंक पावले ना. ते आयज पासून खंय तरी स्टँडार रावता, भाडी मारता, रातचे वॉचमॅन म्हणून कामाक वयता. आमी अशें पळयलां की बाबा एका धंद्यार सुद्दां जमाना पोट भरना. आनी आयज तुमी सोंपण्याक सोंपूंक सोदतात. बेजिकली गोंयचे जे धंदे आहा जे गोंयकारान चालू केल्ले हे गोंयकाराच्या हातीन दवरा. हेका लागून आमची लढाई. काल तुम्ही मायकलाक जे मेळपाक गेल्ले म्हणून तेजो आपले कितले 250-300 रूम्स म्हणजे सगळी हॉटेल्स मेळोन म्हणटा तूं, पण आपल्याक जेन्ना रिव्ह्यूज येता तेन्ना एलिगेशन्स ही टॅक्सीवाल्याचेर आसता. तेजो आर्ग्युमेंट तेजे कडेन कशें पळयता? म्हणजे कोण तरी रिव्ह्यू दिता टुरिस्टाचो की टॅक्सीवाले आमकां ओवर चार्ज करता म्हणून. तेका जर रिव्ह्यू दिता न्हू ते हांव खंयचे टुरिस्ट रिव्ह्यू दिता ते. आतां हांव बिझनसान 20 वर्सां जालीं. सो म्हाका आतले कोण कस्टमर आनी क्लायंट आहा ते अजून फोन मारता, मेरा भाई आने वाला है, उसको थोड़ा सर्विस दे तो पिकअप करो, उसका 2 दिन का साइट सीइंग करो. अशें आमचो बिझनस क्लायंट बेस, आमचो बिझनस एप बेस न्हू. जर आमी कस्टमरांक जर बरी सर्विस दिवंक नासली नाल्यार आयज क्लायंट आमचे कडेन येवचे नासले. जेन्ना पळय ईपी संस्कृती चालू जाल्ली, आयज गव्हर्मेंट पॉलिसीज सारक्यो ना, विजा पॉलिसीज सारक्यो ना, म्हणून आयज टुरिस्ट कमी आहा, फॉरेन टुरिस्ट. आमकां ब्लेम केलो जाता, बट पॉलिसी गव्हर्मेंटाक सारक्यो ना. विजा पॉलिसी जर सारक्यो आसले अजून हे फॉरेन टुरिस्ट हांगा गोंयांत येतले आसले. हे फॉरेन टुरिस्ट जेन्ना येताले आपली बॅगां दवरताले आनी चलत आमच्या घरा येताले, आमचे टीव्हीएस कायनेटिक भाड्याक घेताले. आनी असो रिलेशन आमचो पिढयेन पिढये चालू जाल्लो. कळ्ळें तुका? आनी जे कस्टमर आमचे कडेन जे घेवन गेला न्हू ते आमचे कडेन अजून येता. आमचो बिझनस क्लायंट बेस. सो हो म्हाजोच न्हू, सगळे टॅक्सीकार तुका सांगतले की आमकां अजुनूय बॉम्बे दिल्लीच्यान कस्टमर देंवता आनी आमकां फोन मारतात म्हणून. ओके. तांकां येवच्या पयलीं फोन मारता म्हणून. आता जर कस्टमराचोच खुबशे कस्टमर असे असतले, खुबशे टुरिस्ट असे असतले तांकां एप बेस जाय आनी तांकां ती जाय जाल्यार तांकां तो ऑप्शन म्हणून कित्याक मेळचो न्हू? तुमचे पारंपारीक पद्दतीन चलोंक शकता. एप बेस कोणाक जाय ताका एप बेस ऑप्शन कित्याक मेळचो? कित्याक काय दोन सुव्यवस्था वाडोवया? आतां हॉटेला फुडल्यान जर आमी आहा, आमी भाडी मारता, थंय काय दोन सुव्यवस्था कित्याक वाडोवपाची? जसर गाडयो जसर जाय गाडयो गरज आहा थंय गाडयो मेळटा. सगळे स्टँड आहा, मार्केटान वचतना स्टँड आहा, आमची रेल्वे स्टेशन एअरपोर्ट देवाना फुडें आमची स्टँड आहा, प्रिपेड स्टँड आहा, थंय रेटी बिटी मारलेली आहा. कळ्ळें तुका? तरी पासून हे म्हणटा आमकां चोर. हे सांगूंक शकना. आतां एअरपोर्टार इफ यू गो टू मोपा एअरपोर्ट 4-5 कावंटर आहा. आमचे भुरगे वचून भाडी मारतात. कळ्ळें तुका? आनी सो एप वाय यू नीड एप, वाय वी नीड एप? दीस इज नॉट अ मेट्रोपॉलिटन सिटी. कळ्ळें तुका? एप बेस टॅक्सी कितें हांगाल्यान भाडें घे, थंयसरल्यान घे अशें सर्कल करून येवंक जाय. आमची हांगर तशी ना. जॉग्राफिकली इट्स नॉट फेर, इकॉनॉमिकली काय ना. आनी विशय कसो आहा, बिसायड्स टुरिझम हांगर आनी टॅक्सीक बिझनस हो उरोंक ना. बिसायड टुरिझम बिझनस खंय आहा दाखोवपाचो न्हू कोणी खंय आहले. आतां हांगल्यान आमी जर सांखळेत गेले ड्रॉपाक, आमी ड्रॉप करता एज पर आवर कॉन्सेप्ट आमी ड्रॉप करता. कित्याक आमची गॅजेटेड रेटी प्रमाणे आमकां रिटर्न फेर आसता भितर इन्क्लुडेड. ड्रॉप केले येयले एज वेल एज गोवा मायल्स रायड घेयना ती. गोवा मायल्स रायड घेयना, गोवा मायल्स रायड कॅन्सील करता. थंय वचना. गोवा मायल्स म्हणजे बेस्ट टॅक्सी फ्रॉम एअरपोर्ट टू कोस्टल बेल्ट आनी कोस्टल बेल्ट टू एअरपोर्ट चलता. 200 रुपया कमी घेता आसतले, बट दोन्ही सायडीची रेट घेतात ते. ओके. आता आमी जर गोवा ट्रान्सपोर्ट एग्रिगेटर जी गायडलायन्स येयल्या पयलीं ते पयलींच्यान खुबशे ऑफर्स दिल्या आनी म्हटलां 36 रुपया मिनिमम पर किलोमिटर तुमकां मेळटले. आनी कोण मागीर 500 ट्रिप्स पर एनम करता ताका इन्शुरन्स ऑफर, ह्यो सगळ्यो गजाली घालून गव्हर्मेंट ते जशे ईव्ही घेवपा खातीर पयलीं सबसिडीज दिल्यो पळय न्हू, ह्यो प्रकारचे हे हाडटा ते की टॅक्सीवाले एग्री जावचे म्हणून. टॅक्सीवाले आपलो धंदो सोंपोवपाक हे गायडलायन्स प्रमाणे कित्याक एग्री जातलो? आनी आमकां पॉलिसी जाय कित्याक? आमकां पॉलिसी कित्याक जाय? जर आमकां एग्रिगेटरूच नाका जाल्यार एग्रिगेटराची पॉलिसी आमकां कित्याक जाय? ताजो रुल्स एंड रेग्युलेशन कित्याक जाय? आमचो जो हो कॉन्सेप्ट आमकां रुलान घालात, आमी रुलान रावपाक रेडी आहा. आनी ट्रान्सपरन्सी दवरात, तुमी दवरात. सरकाराक म्हणटा, बट हे धंदो वाचया. हे नीज गोंयकाराचे धंदे आहा ते आमच्या हातीन दवरात.
आनी आमची कशें आमची जी लढाई आहा ही लढाई हे धंदे गोंयकाराच्या हातीन उरोंक जाय म्हूण लढाई बेसिकली टॅक्सी कार मोरतले जावं हे रेंट कार वाले मोरतले तशें ना बेसिकली हे सगळे धंदे आमचे आनी हे निमाणे धंदे उरलेले आहा सो निमाणे धंदे आमच्या हातीन आहा ते आमच्या हातीन उरोंक जाय. आता तुम्ही आमदारा कडेन वचपाक स्टार्ट केला आता पर्यंत म्हाका दिसता विशेक आमदार कव्हर केले आसतले तुम्ही सगळे टॅक्सीकारान आपापल्या मतदारसंघात गेले. तुम्ही तेंचे कडेन मागता की ताका ओपोज करचो म्हणून 100%. रिस्पॉन्स कसो आसता आनी तुमकां दिसता ते होन खुबसो रिस्पॉन्स बरो आहा एक दोन तीग जाण सोडीत नाल्यार रिस्पॉन्स बरो आहा बट जे कोण आमच्या सायडीक रावचे ना न्हू तेंचे भवितव्य सपोज आमी सोंपले आयज आमी सोंपले आमची कम्युनिटी सोंपली टॅक्सीकारांची जावं आमची टुरिझम स्टेक होल्डरांची ट्रान्सपोर्ट स्टेक होल्डरांची कम्युनिटी सोंपली जाल्यार जे कोण आमचे आमदार आमचे कडेन रावंक ना तेंची ते सोंपतले तेंचें अस्तित्वय सोंपतलें तेंच्यांनी तो तुमचो इतलो फोर्स आहा तांकां वडोवपाक कोस्टल बेल्टाक तरी आहा न्हू कोस्टल बेल्ट 100% आहा सगळ्यांक खबर आहा कोस्टल बेल्टाक आमचो कोस्टल बेल्टाक म्हणजे जंय जंय आमची मेजॉरिटी ना थंय थंय आमचो फोर्स आहा आनी थंय थंय आमी फोर्स लायला हेज्या पयलीं दाखयल्ले फोर्स लागता म्हणून आमचो फाल्यां जर आमचें अस्तित्वच उरचें ना आमचें पोटूच उरचें ना नाल्यार बाकीचे आमदार कशे उरतले उरोंकूच शकना न्हू. सिटींग कोण आहा तांकां तुमी बुद्ध शिकयतले तेंकांय खबर आहा तेंचें अस्तित्व खंय आहा तें. तेंचे म्हणणें आतां सरकारा कडेन अक्रॉस द टेबल बसून हे तुमचे विशय डिस्कस करूं जाय तुमकां सजेशन ऑब्जेक्शनाक टायम दिलो तुमी 2,500 सुमार ऑब्जेक्शनाक गेल्या त्या ट्रान्सपोर्टाक आतां म्हणटा अक्रॉस द टेबल बसून उलोवपाक जाय तुमी हेजेर कशें पळयता तुमी बसतले वचोन आनी 100% बसोंक जाय सोल्युशन येवंक जाय आमी हेज्या पयलीं खूब फावटी बसल्या आनी आमी सांगता तुमकां सिरीज ऑफ मिटींग घेयात आनी हे एक वन एंड ऑल हो विशय रिजॉल्व करात. आमी एपाक जॉयन जावचे ना एपाक आमचो स्ट्रिक्ट ओपोज आसतलो बट ट्रान्सफरन्सीक लागून तुमी यू कम विथ सम मेकॅनिझम बाबा ट्रान्सफरन्सी आमचो कॉन्सेप्ट आहा त्या प्रमाणे आमकां जगोंक दियात ट्रान्सफरन्सी दवरात कोण युनिफॉर्म रेट दवरात आमी मारपाक रेडी आहा पण आमकां निमाणे फायनली कशें आमचो विशय पोटाचो आमकां पोट चलोवंक जाय आमचो पोट चलयतना आमचो धंदो आमकां सांबाळूंक जाय आमचो कॉन्सेप्ट मातसो डिफरंट आहा आमी कंपेर करतना कशें करता दिल्ली हैदराबाद सिटींग आमी कंपेर करता गोंयाक बट तशें ना तें गोवा इज अ टुरिस्ट स्पॉट आनी तुमी जर पळोवंक वचात आख्खे इंडियेन जी टुरिस्ट स्पॉटां आहा थंय हे बेस्ट टॅक्सी चलोंक ना चलना तुमकां खबर आसतली बिसायड्स इवन आवटसायड इंडिया सुद्दां वचात टुरिस्ट स्पॉट आहा जर खंयसर वॉल्यूम ना थंयसर चलना मेट्रोपॉलिटन सिटीन चलोवंक शकता हें अजून हे लोकांक खबर कळना बाबा वाय वी आर ओपोजींग एप वाय वी आर ओपोजींग इट विल डिस्ट्रॉय आमचे धंदे जे पळय गोंयकारांनी म्हणजे वाडयल्या धंदे गोंयकारांनी धंदे वाडयला एप काबार करतलो 100% एप कवर करतलो. अशें बरें ट्रान्सपोर्ट डायरेक्टरान आमचे इंटरनल तो पॉलिसी एक्सप्लेन करपा खातीर येयल्लो की एप बेज जायत जाल्यार लोकल्स जे टुरिस्ट सोड लोकल्स जे आहा ते आपली गाडी चड वापरता वा मागीर कोणाची हेल्प घेवन वापरता गाडयो ते टॅक्सी कडेन वयतले आनी अरावंड 2.5 ते 5% पॉप्युलेशन टॅक्सी वापरपाक लागतले म्हणून तितून तुमचो बिझनेस वाडटलो म्हणटा आनी तुमी जी परिस्थिती येतली म्हणटा फुडें तशें आसचें ना म्हणटा गोंयान आतां तेंचोच रेशियो प्रमाणे गोंयान मोर दॅन 50% लोकां कडेन आपली स्वताची 4 व्हिलर आहा 87% लोकां कडेन 2 व्हिलरी आहा आज हे लोक आपली गाडी घरा दवरून टॅक्सी कित्याक वापरतले लोकल ट्रान्सपोर्टाक लागून हेज्या पयलीं काला पिलर टॅक्सी आसली येल्लो ब्लॅक ती पॅसेंजरांक स्टँड उखलून व्हरताली आनी सिटीनी पावयताली तो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सोंपला कित्याक लोक प्रिफर करिना आयज आमच्यो आज जी चिपस्ट सेवा जी आहा न्हू ती सुद्दां बशींची ती लोक अजून वापरपाची बंद केल्या कित्याक लोकांक प्रायवसी जाय लोकांची स्वताची गाडी आहा लोकांक कन्विनियंट जाय म्हणून लोकांक स्वताचे व्हेकल आहा यूज करता सपोज जर आमकां प्रॉफीट नासतना हांव लोकांक आमी फुकट काय पावंक शकना पेट्रोल कॉस्टान पावंक शकना आमकां कितें प्रॉफीट दवरचो पडटलो आनी प्रॉफीट मार्जीन दवरतना जे लोकल आहा ते यूज करूंक शकचे ना कित्याक ते पेट्रोल म्हणटले आमी पेट्रोलान आमची गाडी आहा सो वी कॅन यूज दॅट व्हेकल कळ्ळो विशय कसो आहा लोक म्हणटाना खूब जाण म्हणटा जे कोणाक आमी सर्वीस दिवंक जाय न्हू ती ऑलरेडी आमी दिता आमी लोकला कडले केन्ना इवन पेट्रोलाची कॉस्ट सुद्दां घेयना आमकां कोण फोन मारता हॉस्पिटलान वचोंक जाय जावं खंय वेडिंग आहा कोणाक काजाराक वचोंक जाय आमी गाडी टॅक्सी धाडटा अशें न्हू की आमी लोकलांक टॅक्सी ना म्हणिना वयल्यान चडशी कितें आसता चडशी कॉन्टेक्टाची आसता पेट्रोल कॉस्ट जावं हे ते ड्रायव्हर कॉस्ट दिता आनी विशय सोंपयता न्हू. ओके आतां मिटींग म्हणटा पळय न्हू गव्हर्मेंटा कडेन ती कितें प्लॅन्ड आहा तुमकां आपयल्या बी काय आमकां आपयल्यार सरकाराक सांगता आमी आमकां आपयात बट इश्यू रिजॉल्व करपाक आपयात इश्यू रिजॉल्व करपाक आपया बिकॉज वी हॅड अ सिरीज ऑफ मिटींग for that Goa Miles. Because we are fighting with the Goa Miles for last so many years, 7 years. And Goa Miles सांगलो लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जाल्या आमचे केशी पडल्या खूबशी गोष्टी जाल्या सो आमकां नाका आमच्या भुरग्यांक आतां म्हाका संवय जाल्या केशी घेवपाची म्हाजी टॅक्सी धंदो आसलो आनी म्हाजे पर्सनल इमोशन्स धंद्या कडेन अटॅच आहा कित्याक हांव ह्या धंद्यार वयर सरला हांव धंद्यार वयर सरला आमकां खबर आहा ज्या मनशा कडेन वाडो घालूंक परिस्थिती नासली इस्कॉलाक वयतना शूज घालपाची जावं वाडो घालपाची आज कम्फर्टेबल जगता कित्याक लागून हे टॅक्सीच्या धंद्याक गेल्ल्याक लागून ती ही सगळी जी गजाल आहा जशें कम्फर्टेबल हांव जगता तशें आमच्या भुरग्यांनी जगपाचें म्हणून म्हाका म्हाजी लढाई आहा कित्याक आमचे आतां ह्या धंद्यान सुशिक्षीत पिढी येता
जे शिकलेले भुरगे आहा पळय, ग्रॅज्युएशन केल्ले भुरगे, इंजिनियरींग केल्ले, हांव स्वता कितकेच भुरग्यांक वळखता. इवन आमच्या हांगा भोंवता पळय जे कम्युनिटी आहा आमची, जांक कमिटीन आमचे भुरगे कितके एज्युकेटेड भुरगे आहा, ते स्वता सेल्फ एम्प्लॉयड जाल्ले, खंयच्या आमदारा कडेन भीक मागपाक वचोंक ना. आनी आमकां नाका खंयच्या आमदारा कडेन भीक मागून तेंचो पट्टो घालून भोंवलो. सो तेका लागून ही आमची लढाई या धंदे गोंयकाराच्या हातीन धरा. उलट सरकारान हे रिवायव करूंक जाय धंदे, त्या सरकार सोंपोवंक सोदता. तुम्ही रिवायव करा, ह्या पायलटां कडेन वचा, पायलटां स्कीम हाडात, तेंचो धंदो रिवायव करात. रिक्षेकारां कडेन वचात, तेंचो धंदो तुमी रिवायव करा. तुमी तांकां सोंपूंक सोदिनाकात. हे एग्रिगेटराच्या नांवान तुमी सोंपूंक सोदिनाकात. कित्याक आमी स्वता जोडपाचो आनी कित्याक कमिशन दिवपाचें? ते पण आता बेसिक म्हटलं यांच्यानी 20-25 ते 30 रुपया, 20 ते 30 रुपया आणि त्यांच्या सपोज जर आता कशें आहा, गोवा टॅक्स हे वाडलो टुरिझम डिपार्टमेंटान, टुरिझम मिनिस्टरान, तो म्हणलो 10% म्हणलो आपूण काडटा. तूं 10% जर ट्रिपी वयले काडटले, कित्याक काडटा? तो कोण पळय एप ऑपरेट करता, 5% वील गो फॉर तेका आनी 5% वील गो फॉर द वेलफेअर ऑफ टॅक्सी ओनर्स. म्हणजे 10% तुम्ही काडटा म्हणटा. सो वॉट इज द प्रॉफिट रेशियो? तुम्ही जर 10% काढले ना, प्रॉफिट रेशियो कितें आहा? व्हेकल कॉस्ट, पेट्रोल, मेंटेनन्स, ड्रायव्हर कॉस्ट काढून तुम्ही प्रॉफिट म्हणजे तुम्ही चिंततात कितें कितको प्रॉफिट आहा म्हणटा तुम्ही? दिस इज नॉट करेक्ट. म्हणजे तुम्ही प्रॉफिट मार्जिनाचो मोर देन 50% तुम्ही जर काडटले, एपा लागून बिझनेस जर वाढलो, ट्रिप्स जर वाढले, कशी वाडटल्यो कशी? आता एक्सेस गाडयो जाल्ल्यो. आता तू इफ यू सी टू कलांगूट टू वागातरा दितल्यो 6-7 गाडयो आहा. आनी त्यो सगळ्यो ट्युरिझमाचेर डिपेंड आहा. लोकांचे चिंतपाची गजाल दुसरी आहा. आयज कशें जाल्लें आहा, आयज आमकां गोंयकारांनी सपोर्ट करूंक जाय. लोकांचो सपोर्ट जाय मेन आमकां गोंयकारांचो. कित्याक सपोर्ट जाय की हे धंदे आमचे, हे गोंयकारांचे, हे गोंयकारांचे धंदे गोंयकारांच्या हातीन दवरपाक लागून. आमी कित्याक आमचें कशें आहा, अजून पासून खंय तुमकां कंप्लेन आसची ना की खंय तरी लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन बिगाडल्या जावन ड्रायव्हरांनी आमच्या खंय कोणाक आजनेर केल्या म्हणून. ते जावंक फावना. आनी धंदे गोंयकार जे आत्मनिर्भर आहा ते गोंयकारांक आत्मनिर्भर दवरपाचो. कळ्ळें? आमकां ज्यो UP बिहाराक जाता तशें आमच्या भुरग्यांक आमच्या पिडयेक करपा येना. तेका लागून आमची हे संघटीत लढाई चल्ल्या. ही लढाई मोगेंबोची जावं एका टॅक्सीकाराची जावं एका टॅक्सी लिडराची नाही. हे आयज गोंयचे सगळे धंदे गोंयकाराच्या हातीन धरपाची लढाई आहा. एका सरकारान तरी आमकां सपोर्ट करपाचो अशें म्हाजें म्हणणें आहा. कित्याक आमच्या भुरग्यांनी लाचार जावपाचें? कित्याक आमच्या भुरग्यांनी सदांच गरिबीन जगपाचें? जगात सेल्फ एम्प्लॉयड जायत, गाडयो हाडात, धंदे करात असो आमी तांकां प्रोत्साहीत करता. आमी जेन्ना आमचे जेन्ना भाव जेन्ना शिकले, चुलत भाव, तेन्ना सांगले बाबा खंय जॉबाक वचनाका, गाडी घेवन भाडें मार. ते स्वता 4-5 वर्सां 10 वर्सांनी गाडी घेवन भाडें मारता. आपले फॅमिलीक आनी आपले कितें निड्स आहा पळय ते फुलफील करता. सो म्हाका जाय हे धंदे आमच्या हातीन उरलेले. आनी तुमकां सांगता, हे धंदे गोंयकाराच्या हातीन न्ही, म्हळ्यार उरासर आमची ही लढाई आसतली. आता गव्हर्नमेंटान मिटींग घेतली तुमच्या बरोबर, आपल्या डिसिजनाकडे गेले फुडें, जाल्यार फुडें कितें? तुमी आमदारा कडेन आतां वयता, नेक्स्ट कितें? कशें हाडा मरे? आमी गोंया माणसा कडेन आमी झगडटा. 7 वर्सां जाले गोवा मार्क्स काय स्क्रॅप जालो ना. सो आमकां पॉलिसी आतां आयजूच स्क्रॅप करची पडटली. कित्याक हे गोवा मार्क्स जाल्ले 50 गोवा मार्क्स गोंयान येतले. ती इफ यू गो टू दॅट पॉलिसी 5 लाख रुपया घेवन फाल्यां कोणूय येवंक शकता आनी फाल्यां ऑफिस घालूंक शकता गोंयान. अशी पॉलिसी आहा ती. गोवा मार्क्सान बिझनेस खालो तुमचो? गोवा मार्क्स 100% बिझनस काडलो. बट गोवा मार्क्सा कडेन आमी अजून पासून कॉम्पीट करता कित्याक आमचे लोक हांगा थंय जॉयन जावंक ना. गोवा मार्क्सा कोण जॉयन जाल्या? जे कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहा, कोण PC कदंबान आहा, पुलीस कॉन्स्टेबल आहा, तेंच्यांनी आपापल्या फॅमिलीच्या नांवार गाडयो चलता. आनी कोण मायग्रंट आहा, जे जब्ब करून गोंयान येयले, तांकां हे गोवा मार्क्सान गाडी हाडून दिल्या. टॅक्सीवाले वचना, टॅक्सीवाला वचोंक ना. आतां गोवा मार्क्स अशिल्ली, गोवा मार्क्स जाम पडलेले. मोपा एअरपोर्ट येयल्याक सरकारान तेंकां मोपा कावंटर दिलो आनी गोवा मार्क्सा कोण गव्हर्मेंट सर्वंट आहा तेंच्यांनी गाडयो हाडूंक लायल्यो. सरकारान एक्चुअली हे धंदे गोंयकारांचे ती दवरूंक जाय आसले अशें म्हाजें म्हणणें आहा. ओके. सो आतां कितें म्हटलं, तुमकां गव्हर्नमेंट जर कंटिन्यू करता, वयता फुडें हेच्या बरोबर, तुमकां आमदाराचे तुमचे मेळप चालू आहा, आनी कितें प्लॅन्स? फुडले प्लॅन्स आनी फुडलें कितें आहा न्हू तें आमी बसोन सगळें डिस्कस करप चालू आहा. आमची टिमूय आहा, ते आमी सगळें आयजूच उघड करूंक शकना. आयज जसो चलता, जशें आमचो प्रोटेस्ट एजिटेशन चलता, हो हेच्या फुडें स्ट्रॉंग जातलो. बट सगळें डिस्क्लोज आयज करूंक शकना ना आमी. आमचे मुवमेंट बाय मुवमेंट आमचो वॉयस रेज करप चालू आहा, आमचे प्रेस कॉन्फरन्सां घेवप चालू आहा, आमचो आमदारांक मेळप चालू आहा आनी आमचे ऑब्जेक्शनूय घालप चालू आहा. जे संविधाना प्रमाणे ज्यो गोश्टी आमकां जाय, ज्यो गोश्टी आमी करूंक शकता, त्यो आमच्यो करप चालू आहा. कालूच तुमी पळयतल्यात की जून 2000 जेन्ना आमचे भुरगे ऑब्जेक्शन घालपाक गेले, थंयसर 500 सुमार पुलीस हाडून दवरले सरकारान आनी RTO ऑफिसरूय आसले. म्हणजे डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट खंय तरी हे हाडूंक सोदता गायडलायन्स आनी तो सिरियस आहा अशेंच दाखोवन दिलें हेंच्यांनी न्हू. सो ऑब्जेक्शन जे आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आहा तोच जर आमकां घालूंक मेळना जाल्यार फायदो कितें न्हू. म्हणजे सरकाराचें खंय तरी हें डिक्टेटरशीप चालू आहा अशें चिंतचें पडलें. सो हें आतां चालूच उरतलें? तुमकां केन्ना चान्स पडटलो दिसता मोगेंबो खुश व्हा म्हणपाक? आय डोंट थिंक सो. कित्याक गेली 7 वर्सां जालीं आमी झगडटा आनी झगडात आहा. म्हाका दिसता आमचें आयुश्य हितून झगडोंक वयतलें अशें म्हाका दिसता तरी. बट आमी झगडटले. आमकां हे धंदे दवरूंक जाय.
आमकां हे धंदे आमच्या गोंयकाराच्या भुरग्यांच्या हातीन दवरूंक जाय एक्चुली, कित्याक आमकां हे धंदे काडून हे स्विगी झोमॅटोवाल्याचे जावं UP बिहारांच्या हातीन दिवपाचे ना, जावं कॅब एग्रिगेटराच्या जावं कमिशन प्लॅटफॉर्माच्या हातीन दिवपाचे ना. आमी जोडटले आनी लोकांक कमिशन दिवप हे सारकी गोश्ट न्हू. तुमी हाडात, तुमकां ट्रान्सपरन्सी जाय, यू कम वीथ मेकॅनिझम. हांव परत सांगता, जावं युनिफॉर्म रेट करात, सगळ्यांक एक करात आनी आमचो धंदो सेव्ह करात. तुमी एक्चुली सरकारान हे धंदे रिवायव करचे हाडून तुमी आयज सोंपोवंक सोदता, हे तुमी रिवायव करात. हे असले योगेश गोयकर जेका मुगे म्हणून वळखता, तेणी आपले सगळे टॅक्सी तेंचे जे मुद्दे आहा ते तेणी मांडले आनी ते म्हणटा ट्रान्सपरन्सी हाडपाक जायते कायदे हाडा, जायते नेम हाडा, पण ॲप नाका, हो तेंची भुमिका. थँक्यू मुगे बाबा, तुमचें एजिटेशन चालू आहा, तुमी आमदारांक वेगळे वेगळे कडेन मेळत आसता, खुबशे कडेन तुमचे मिटींग जातरी आसता, तुमी आमकां टायम दिलो हे करपाक आनी तुमचे मुद्दे मांडपाक. थँक्यू तुमकां. थँक्स, थँक्यू. तुमी आमचो वॉयस रेज करतात.